मेळिल्ले माहिती प्रमाण सोमारा सांजवेळा लाल किल्लो मेट्रो स्टेशनाच्या गेट क्रमांक 1 च्या पार्किंगात पार्क केल्ले इको मोटारीत स्फोट जालो। उजो इतलो बेगीन पातळ्ळो की लागसार उबी आशिल्ल्यो 8 मोटारी, 12 दुचाकी आनी 3 रिक्षा लासून गोबर जाल्यो। हातूंत 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 30 जाण जखमी जाले। स्फोटाचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना। हे घडणुके उपरांत दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात हाय अलर्ट जारी केला। संवेदनशील वाठारात पुलिसांची गस्त आणि तपासणी वाडोवपाचे आदेश दिल्यात। ह्या स्फोटात मरण आयिल्ल्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपल्या। तशेंच जखमी जाल्ले बेगीन बरे जातले अशी अपेक्षा उक्तायल्या। दिल्लीत जाल्ले स्फोटाच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय हाय अलर्ट जारी केला। सगळ्या अतिसंवेदनशील वाठारांनी पुलीस तैनात करपा खातीर पुलिसांक बिनतारी संदेश जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।